तुमचो बर्थडे फाल्यां आसा आनी जय्यत तयारी चालू आसा. कशें कितें सेलिब्रेशन आनी कशें कितें आसा? आमचे लाडके आमदार तसेच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय विजयबाब सरदेसाय हांचो फाल्यां 56वा वाडदिवस आनी दर वर्सा आमी तो आमचो पक्ष गोवा फॉरवर्ड पक्ष तो व्हडा दबाज्यान आनी मित्र परिवार सगळे व्हडा दबाज्यान मनयतात. आनी ह्या वर्साय तो फाटल्या वर्सा वेन्यू जो जीपो फातोर्डा ग्राउंड तो जागो पावना म्हणून आमी एफोर्ट एसजीपीडी ग्राउंडाचेर करपाचो तो मित्र परिवारान तशेंच पक्षान ठरयल्लो आसा. सो त्यामुळे तयारी चालू आसा. तुमी पळयला आसतलें 24 वरां उरल्यात आनी एक बरे तरेचो राजकीय संदेश हांगच्यान वतलो अशें आमकां आस्त आसा. ते कितें उलयतले आमचे अध्यक्ष ते सगळ्यांक आमकां उत्सुकता आसा फाल्यां ते कितें उलोवपाचें आहा तें ताजेर. सो आमकां तशें दिसून येता की भरपूर लोक जातले. 5,000 वयर लोक अपेक्षीत 500,000 वयर लोक जातले हे निश्चित आसा. कसो कितें कार्यक्रम स्टार्ट जातलो? कार्यक्रम सांजचो 5 वरांनंतर स्टार्ट जातलो म्हणजे फक्त ताच्या सकाळच्या वेळाचेर ते 9 ते दनपारां 1 मेरेन गोंयकार घरांत लोकांक मेळटले. थंय वेवस्था केल्ली आसा. सांजचे मागीर आमचो पक्षाचो कार्यक्रम हांगा जातलो 5 वरांनंतर आनी स्पिकर आसतले. खुबशे स्पिकर आसात. आमचे मित्र जे माजी आमदार भायले स्टेटींतले ते काही येवपाचे आसात. त्या भायर नामनेचे उद्योजक खुबशे जाणांनी बऱ्या मागच्यांनी इंडियाभरच्यान मेसेज्यो धाडिल्ल्यो आसा. ते सगळे हांगा फाल्यां टेलिकास्ट हाजेर जातले. आनी एक खात्री आसा की म्हणजे ते जे कितें मेसेज दितले फाल्यां हांगच्यान हाजी उत्सुकता प्रत्येक गोवा फुडच्या कार्यकर्त्याक ते ऑफिस बेरर पळय सगळ्यांक आमकां एक उत्सुकता लागिल्ली आसा. सरदेसायचो कितें प्रोग्राम आसलो काय तेजे कडल्यान लोकांक एक सरप्रायज मेळटा. फाल्यां कितें मेळपाक शक्यता? इवन आमकां कार्यकर्त्यांकूय म्हणत आमच्या पक्षाचे सगळे म्हणजे वयर टू सकल लेवला पळय कार्यकर्ते आमकां सगळ्यांक उत्सुकता आसा की फाल्यां हांगा कितें अनाउन्समेंट जातलो किंवा हांगच्यान कितें संदेश तो घेवन आमकां दितलो. कारण निवडणुकी लागीं तोंडार पाविल्ल्यो आसा. सो म्हाका दिसता एक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची ती एक मेसेज किंवा एक बरो संदेश ते निश्चित हांगच्यान कितें तरी सरप्रायज मेळटलें लोकांक. निश्चितच ते दितले आनी आमकांय ती उत्सुकता आसा. तरी एक युरी आलेमान फाटी स्टेटमेंट करून तुमच्या अध्यक्षांक जुडास म्हटलो आनी काल ते म्हणटा आपूण ते विसरलो. तुमी कार्यकर्ते तुमी हांवें तो व्हिडिओ किंवा स्टेटमेंट पळयलो ना. एक खंय तरी ब्रेकींग न्यूज काय कितें तरी हाजेर वाचली गोवा न्यूज हबाचेर. पूण सांगपाचो एक म्हणल्यार उलोवपाक इजी आनी आपूण विसरलो तें म्हणपाक इजी. पूण लेंथाच्या म्हयन्यान जो पवित्र म्हयनो जो आमचे क्रिस्तांव भाव मनयतात तशेंच आमचो अध्यक्षूय कितले साबार 25-30 वर्सां जाली लेंथ म्हयनो हो मनयता आनी ऑब्जर्व करता. सो अशा ह्या लेंथ पवित्र म्हयन्याक अशें तरेन वक्तव्य करप जुदास सारके हे खुबशे म्हणजे आमच्या ऑफिस बेरड ते सामके म्हणजे ग्रासरूट लेवल आमच्या वर्करांक सगळ्यांक खूब ताजें एक दुख्ख जाल्लें आसा. म्हणजे अशे तरेचे विधानां करप एनीवेज ते ताणें केल्लें आसा. सो करपाक इजी पूण विसरपाकूय तशें तें आमकां इजी ना. पूण विजय सरदेसाय खंय तरी सगळ्यांक एकवटान हाडून फुडें वयतालो आनी असो स्टेटमेंट येवप पळय फाटले कितले वर्सां जालीं 2022 तो टीम गोवा म्हूण सांगत आशिल्लो. पूण ताणें आपले परेन ट्राय केलें. सो आतां फाल्यां हांगा बर्थडे आसा तो फाल्यां आतां हांगच्यान कितें संदेश आमकां सगळ्यांक वर्करांक दितलो आनी हे पळया आमी फाल्यां. गोंयान एक व्हिडिओ व्हायरल जाता की पुलीस भायल्यान जे कर्नाटकांतल्यान गाडयो येता तांकां आडयता ओपनली पयशे घेता. फाटल्या होम डिमांड्सा वेळार किंवा एक्सायज डिमांड्सा वेळार विधानसभेच्या फटाराचेर आमचे बाब अध्यक्ष आदरणीय विजयबाब सरदेसाय हाणें चॅक पोस्टर कशे तरेन जाता जय माताजी म्हणल्यार कशे तरेन ट्रक सोडले वता हे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एक्सपोज केल्ले. म्हणल्यार देवाचें नांव जय माता दी म्हणल्यार तो कोड वर्ड पण ट्रकां सोडप अशे तरेचे एक. सो हातूंत नवीन कांय ना. आमच्या अध्यक्षान बाबान आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें आसा. आज ते तुमकां प्रत्यक्षान दिसता इतलोच फरक. सो लोकांनी आतां ठरोवपाची गरज आसा. 6 म्हयने उरल्या निवडणुकेक. सो जनता जनार्दन म्हणटात. सो लोकूय हे सगळे पळयत आसात. लोक ओगी आसात. पूण इलेक्शनां निवडणुकेक निश्चितच सरकाराक ते घरा धाडटले.